आतां वळयात फुडल्या खबरां कडेन. ग्लॅन टिकलो 2 वेळा हळदोणचो आमदार जालो तेन्ना भाजप सत्तेचेर आशिल्लो. तांच्या कार्यकाळांत तांणी कसली उदरगत केल्या हें सगळ्यांक खबर आसा. टिकलो हो फटीची आश्वासनां दितालो असो आरोप हळदोणचो आमदार कार्लूस फेर्रान केला. हळदोणच्या भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपाच्या मुद्द्या आदलो आमदार ग्लॅन टिकलोन आतांचो आमदार कार्लूस फेरेराचेर आरोप केल्ले. ताची सुटसुटीत जाप दितना फेरेरा उलयतालो. टिकलो लोकांचो वापर करून उदरगतीच्या कामाक आडखळी हाडटा. लोकांच्या हिता खातीर हांव उदरगतीची कामां करता. अशा वेळाचेर टिकलोन आडखळी हाडच्यो न्हय अशें कार्लोसान स्पश्ट केलां. NIT on 10th May. म्हणलो त्याचे प्रपोजल तेणें प्रेस सप्टेंबर 2021 दिलो तो तेन्ना पासून फटी मारली आनी आमचे बोट दाखयता. सो यू कॅन प्ले पॉलिटिक्स. थोड्या लोकांक तुवें फटोवपा जाता. तो सांगतालो यू कॅन फूल सम पीपल समटायम यू कॅन फूल एवरीबडी. यू आर फुलिंग द पीपल. यू आर द वन हू इज चिटींग द पीपल. आनी कितें जाता यू मस्ट नो दॅट आय हॅव अ बिलीफ तेज बरोबर कोण लोक आसात ते तेज बरोबर आसतात, बसतात, पितात, जेवतात, कोण जाणा कितें करतात हेच तेका फार मारतात भितर ते उबी करतात लासोवपाक आनी हेच आसतलें तेका कावर करपाक. I don't want to give any advice to him. He is a senior politician. I am not a politician. I work for the people. Even before getting elected, loka pastor chintalo. My family always stood for people, the poor people, and आम्ही सुद्धा लोका पासत आसतले. हे आता क्लॅरिफिकेशन प्रमाणे हांव तुमकां WhatsApp करता PDF files तुमकां पळोवपाक. This is all in black and white. So the conclusion now is there was no proposal of 120 crores. Glenn Tickler told lies about 120 crores proposal. Number 3, there was no proposal of his which was carried forward. And his proposal was rejected in 2021 September. And 4th, this is completely fresh proposal after I had made demand in the assembly. And this is now of 2023.